Turquija papa mondon tuka sastangi podun noman korta tu somogol kun argadita tu sosoptai kun toya rasa tu somogol kun argadita sosoptai kun toya rasa. बागेवून पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, तुमचो मोग दोंग नासलेलो जावन दी. वायटाचो द्वेस दवरून बरें तें करात. भाव भयणीच्या मोयपासान एकामेकाची ओपुरबाय करात. आपणा परस एकामेकाक उखलून दवरात. सुडसुडायेन बेसार माय नासतना ओतम्याचे कुरपेन सोम्याची सेवा करात. बरवोसो दवरून खुशाल जायात. कोश्टान दोगदांनी थीर रावात. थांबून आसतना मागणें करात. देवाचे पोरचे मदें कोण गोरजेक सांपडले जाल्यार ताका पावात. परक्यांक तुमगेर बरे भाशेन घेयात. तुमकां धुमाळो दितल्यांचेर आशिर्वाद घालात. होय, आशिर्वाद न्हय शिराप. खुशाल आसतल्या बाराबर खुशाल जायात. दुखेस्त आसतल्या बाराबर दुखेस्त जायात. तुमचे मदें एकचिताची जायात. उंच तोकलेची जावं नाकात. पूण गरीब धाकट्या लोकां बरोबर खरे इश्टागोटीन चलात. शाणी म्हूण चिंतून तुमचींच तुमी मुरगोटू नाकात. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतें. खरेंच देव म्हजो थारूक. हांव पातयेन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ. ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणीच्या जोरींतले संतोशान तुमकां उदक काडूंक मेळटलो. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतें. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्याक परसांक उळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचें श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगट करात. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केल्ली नव लाव विस्मितां. शेकान शेक पृथ्वीचेर ती कळोयात, गाजोयात. सियोनात रावतल्यानो गितां गायनां गायात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मदें खरेंच व्हरतो. उद्गार. तुवें सोत मानलें देखून बागी तूं आंकवार मारिया. देवान तुका सांगलां तें सगळें घडून येतलें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान.
त्या दिसांनी मारिया उठली आनी जुदाच्या दोंगराचेर आसत्या एका शारांत दडबडेन गेली आनी जाकारासाच्या घरांत भितर सरून तिणें एलिझाबेथेक नोमान केलें. एलिझाबेथीन मारियेचे नोमान आयकोना फुडें तिचे कुसव्यांत आसलेल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी एलिझाबेथ पवित्र आत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान तिणें म्हणलें, अस्तुऱ्यां भितर तूं सोदोवी आनी सोदोवी तुजे कुशीचें फळ. आनी म्हज्या सोम्याचे आवय म्हजी सोरी येवचें म्हूण खंयचें म्हाका फावो जालें. तर पळय, तुज्या नोमानाचो साद म्हज्या कानार पडना फुडें म्हज्या कुसव्यांत आसा त्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली आनी तुवें सोत मानलें देखून तूं सुभागी. तर देवान तुका सांगलां तें घडटलें. मारियेन म्हणलें, म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या थारोका सवय म्हजो जीव मुरगोडटा. आपल्या ल्हानवीक चाकोनीचेर ताणें आपली दिश्ट घाली. आतांचे सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सर बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजांत गर्भ धरतल्यांक दुस्पयटायता. पदवेदारांक तो सोदरा वयले शेवटितात. खालते मनशांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. गिरेस्कांक रिकामे हातांनी परत धाडटा. आपल्या काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक एब्रामाक आनी ताच्या संस्थेक नितिकाली केली बासावणी पाळली तेन्ना ताणें विश्वासीपणान. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथाशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. आंकवर मारयेत दोंगरी वाटेल्यान प्रवास करून दोनवडेन आपल्या मावशी भयणीक एलिझाबेथेक भेट दिवंक कित्याक गेली? तरणे पिरायेचेर आंकवारीचे कुसव्यांत देवाच्या पुताचो गर्भ संभव जालोलो. जेजूच्या जल्माचो विजमीत मारये भितर देवाचो मोग मनशा कुळा सवें खोतकोतून लागलो. उत्तर पिरायेर गर्भे जालेले आपल्या सोयरीचे सेवा करूंक ती आशिल्ली. आपल्या दोनवडान एक मिशनरी आसतरी कशी तिणें जेजूक आपल्या कुसव्यांत व्हेलो. जल्माच्या विजबिसाचो संतोष वांटलो आनी सेवे चाकरीची अस्तोरी ती जाली. देवाचें दर्शन जाल्या उपरांत तिच्यान पवित्र हावस जाली. आज बडव्यान दिलेली खुणां वाचती म्हणटाली ती त्यात 6 म्हयन्याची आसा. तिची सेवा करूंक ती तयार जाली. गवळी पर्यान देवदूतांनी सांगलोली खुणां पळोवंक बेगीन बेगीन गेले. मारिनूय देवान दाखयलेल्या खुणाक खूब मोल दिल्या. मावशेक भेटलेल्या उपरांत तिचो संतोष इतलो खंतकोतूंक लागलो की ती वाखाणच्या गीत गावंक आपल्या जिवितांत देवान केलेल्या विजमिताची साक्षी दिता. जिवाळ क्रांतिकारी नीती आनी देवाच्या राज्या पासत उमोलशीक दाखोवपी मारयेन आमच्या काळजांत तसलोच उजो पेटोवंक मागुया. मारये पर्यान देवान दिलेली म्हजी मोहिमेवंत जातल्या कुडीच्या देण्या सयत आमच्या भितर आसलेलो देव आनी संतोष आमी दुसऱ्यांक दिवंक पावुया.